खंयचेय गजालीत आपणे श्रम आनी ज्ञान घालें जाल्यार ताचें भांगर जावंकूच जाय. शेतां भाटांनी जाणटे नेणटे शेतकाम करतना दिसताले ते दीस ल्हव ल्हव चल्ले. आतां पळोवंक मेळटात ते नव्यो पद्दती, नवें तंत्रज्ञान चालीक लावपी तरणाटे. एकाच जमनीत 2 पिकां, पॉलीहावस, ड्रीप इरिगेशन, कमी मॅनपॉवर, प्रॉफीट. आयचो शेतकार अशी परिभाषा वापरता. काणकोणा गांवडोंगरेच्या ह्या नव्या जमान्यांतल्या शेतकाराक पळयात. हे ब्रिजेश फळदेसायाचे फार्म. नवे रगत, नवी टेक्नॉलॉजी. एकाच जाग्यार तो 2 पिकां काडटा, आले आनी भेणे. आयकुपाक जरी अजाप दिसता तरी ब्रिजेशान ते करून दाखयला. आता ब्रिजेश बाब हे भेंड्याची पीक घेवचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें? भेंड्याचें पीक म्हळ्यार जालें एक्चुली जिंजर घातिल्लें स्टार्टींग. सो जालें कितें 7 म्हयन्यान ते एक्चुली आतां बाजाराक खरें म्हळ्यार काडपाचें आसलें. जिंजराची मार्केटां ह्या वर्सा कितें जालें म्हण कांय खबर ना की रेट सामकी हें जाली, कमी जाली. म्हणटकीर आतां कितें जालें, आतां आनी एक वर्स तरी तेची वाट पळोवची पडटली. आनी शेतकऱ्याक जर कितें 4 पयशे कमयता जर जालें, जावं कितें फायदो जर जातालो, ताका वेवस्थीत भाव मेळपा जायो. सारकें. अशें म्हळ्यार हेजी पोना भितर जिंजर आसा हय, आतां. आतां ह्या पॉली हावसा कशें आसा, भितर सकयल सगळ्या जिंजर प्लांटेशन केल्लें आसा. सो हांवें एक म्हाजे तकलेन म्हाका एक विचार येयलो की कितें तरी आनीक अशी दोश दिवचे पेक्षा रेट कमी जाता आनी उत्पन्न सारकें मेळना आनी एग्रीकल्चर सारकें दोश दिवचे पेक्षा म्हाका एक उपाय हांवें सोदून काडलो, सोल्युशन सोदून काडलें की हाजेर एक बऱ्याच पैकी जर भाजी जर जाता जाल्यार तेजी एक करून एक तयारी एक जाता जाल्यार वेवस्थीत एक हें करचें अशें म्हाका दिसलें. सो ताका लागून हांवें भेंड्याची रेटय बी बरी आसा आनी क्रॉप 3 म्हयन्या भितर तेजो सोंपता. सो 3 म्हयन्या 3च म्हयने ड्युरेशन. टोटल 3 म्हयने ड्युरेशन. सो ताका लागून हांवें तें वेवस्थीतपणे तेजी त्या बेडाचेर तितून भितर सगळें वेवस्थीत हें आशिल्लें. सो भेंडे घातले आनी आज जें हें आतां वेवस्थीत म्हाका जाल्यार हांव सॅटिस्फायड आसा. कितले म्हयने जाले हेका? सादारण हेका आतां 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयन्यान प्रोडक्शन स्टार्ट जालें. 1 म्हयन्यान प्रोडक्शन स्टार्ट जालें. हय. आतां पर्यंत तुमी कितलें प्रोडक्शन काडलें? आतां सादारण सद्या आतां फस्टाची एक 2च तोडणी जाल्यो. 2 तोडणी एक सादारण 300 किलो सुमार काडले भेंडे. 300 किलो. आतां रेट कशी आसा भेंड्याची? आतां हॉर्टिकल्चर सद्या 38 रुपयांनी. म्हळ्यार एनी हाव लॉस ना तुमकां, फायदा? ना फायदा आसा. सुमार 4000 स्क्वेअर मेत्र जमनीर तो ही लागवड करता. कामगार आसात ते 2-4. सगळी लागवड पॉली हावसान केल्या. आपल्याक जाय तसो टेम्परेचर सेट करता, ड्रीप इरिगेशनान उदक पावयता आनी त्याच पायपान सारें घालता. पॉली हावसा मेन म्हळ्यार आनी एक फायदो म्हळ्यार कितें, हेका लोक चड लागना. मेन म्हळ्यार कित्याक लागून म्हणटा तुमी? लोक म्हळ्यार आतां हे जर ओपन एरिया घालताले आनी डायरेक्ट सनलायट जमनीचेर जेन्ना पडटा तेन्ना जी बीं आसता उदकाची हेजी नडणेची बीं आसता ती डायरेक्ट फास्ट व्हड जातात आनी उदक ड्रीप इरिगेशन आसल्या कारणान जाय थिंगा झाडां मुळाकूच उदक पडटा, सायडीच्यान उदक पडना. त्या रोपाची मुळा कडेनच उदक पडटा. पडटा. म्हळ्यार सायडीक स्प्रेड जायना. सायडीन स्प्रेड जायना. सो वेवस्थीतपणे हेतूंक सगळे कितें जाता. आतां एरिया कितली आसा ही तुमची सगळी पॉली हावसाची एरिया? 4000 स्क्वेअर मिटर. 4000 स्क्वेअर मिटर. म्हळ्यार म्हाका दिसता काणकोणची सगळ्यां व्हडलें पॉली हावस हें तुमचें आसतलें. हय अशें. आनी टोटल हे भेंड्याची रोपी आसा कितले आसतले? हे टोटल आहा जवळपास आतां हांवें सगळ्या फुल्ल एरिया केला 50% केला म्हणजे सादारण 4000 रुपये हेका बसयल्ले आसा. सगळो व्याप तो कसो सांबाळटा, कितल्या साद्या सोप्या भाशेन सांगले ते पळयात. ना बी मेळटा तेजी. त्यो बी डायरेक्ट घालप पेरप जमनीर. तेजी रोपी तयार करपाक गरज ना. बियो घातले म्हणटकीर मागीर कितले टायम? सादारण बी जेन्ना आमी घातल्यो म्हणटकीर सादारण एक्चुली ताका ओपन एरियेक 1.5-2 म्हयने वयतात. पूण हे पॉली हावस हांवें टेस्ट केलें म्हणटकीर 1 म्हयन्या भितर हे पळय सुरवात जाली भेंडे काडपाक. ही आतां 1 म्हयन्याची सारकी आसा. पॉली हावसान जर करता जाल्यार फुडली पिढी जर आतां ऑर्गॅनीक पसून आमच्यांनी करून भाजी दिवपाक जाता पॉली हावसान. ऑर्गॅनीक. आनी हेका सारी बिरी कशी करून घालता तुमी आतां? सारी म्हळ्यार ड्रीप इरिगेशन केल्ली आसा. ड्रीप इरिगेशन तितूंतल्यानूच सोडपाचें? हय. ताका मॅन पॉवराची तुमकां गरज पडटा? ना.
मॅनपावर व्हडलेशें कांयच ना. आतां 1 एकर प्लॉट हांव एकटो बसून तो हें करूंक शकता. आनी तोडपा खातीर कितले जाण, कापपा खातीर कितले जाण मनीस आपले? कापपा खातीर सकाळचे एक 2 तास एक 4 जाण जरी मनीस लायले जाल्यार सादारण 200-300 किलो सुमार भेंडे काडटात. बी किल्लो घालता आसतना एक 2 जाण मनीस जाल्यार पुरो. मागीर कांय ना? नाका मागीर सगळें ऑटोमॅटीक? सगळें ऑटोमॅटीक. सारें जें आसा तें ड्रिपांतल्यान सोडपाचें आनी ताका स्टेजी बाय स्टेजीचेर जशें एक टायम टेबल करून गेल्लो आसा आमी साऱ्याचो. सो दिसा अमके सारे त्या हिशपान आमी सोडीत रावतात. आज आमी गांवडोंगरी काणकोण हांगाचे ब्रिजेस पडले आसा, जे पॉली हावस पयले ते पॉली हावसांत तेणें भेंडीचें प्रोडक्शन केलां. भेंडी तेजी जेन्ना आमी तेजे कडेन उलयले तेन्ना आमकां भेंडीचें प्रोडक्शन आसा तें सगळ्यांत फास्ट प्रोडक्शन. 3 म्हयन्या भितर हें प्रोडक्शन कंप्लीट जाता, क्रॉप कंप्लीट जाता. आनी 3 म्हयन्या जेन्ना पिरियड कंप्लीट जातलो तेजो तेन्ना 3.5 ते 4 टन आपलें पीक जातलें असो तेणें दावो केला. ते आमी तेन्ना तेजे कडेन उलयले तेन्ना कळ्ळें भेंडी पीक गोंयांत सामकी सक्सेसफूल आसा. नवी जी आमची पिढी आसा, नवी यूथ आसा, तेणी ह्या भेंडी पिका कडेन वळपाक शकता अशें तेणें आमकां सांगलें. नवीन पिढी जी आसा तेणी अशी एग्रीकल्चराक आमची भारत हो कृशी प्रधान देश, तेन्ना एग्रीकल्चराक कितें आसा कशें आसा हें सोदून काडून नवीन जर तंत्रज्ञान वापरून जर एग्रीकल्चरा कडेन जर तर वळ्ळे जाल्यार तांकां म्हाका दिसता सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवची पडची ना. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. दोनूय दोळ्यांनी दिसनासतना कितें तरी मोठें काम करूंक जाय ह्या ध्येयान फुडें सरिल्लो काणकोणचो अंकूर काणकोणकार BSc परीक्षा 94.5% घेवन पास जालो. अंकूर PhD डॉक्टरेट घेवपाचें टार्गेट धरून आसा. त्याय फुडें वचून समाजाक देख दिवपी कितें तरी करूंक सोदतल्या अंकुराची पळयात सक्सेस स्टोरी. अंकूर काणकोणकार जल्माक आयला सगळ्या भशेन नॉर्मलूच. हें दिव्यांग तो जल्माक येतना घेवन येवंक ना. शिकपाक हुशार आशिल्ल्या अंकुराक गोवा बोर्डाचे 10वे परीक्षेत तेन्ना 85% मेळिल्ले. 12वीकूय बरे मार्क पडले. उपरांत तो फार्मसी डिग्री कोर्साक गेलो. थंय 2nd इयराक आसतना ताची दृश्टी गेली. ताका लागून तो घरा उरलो. दोळे गेले तरी तो आदल्या अनुभवाचेर आपली कामां करतालो. इंटरनेटार वेगवेगळ्यो गजाली सोदतालो आनी सर्फिंग करतना ताका दिसतं कार्तिक सावनीची काणी सापडली. कार्तिकूय दिव्यांग, पूण ताच्या सक्सेसान अंकुराक उर्बा दिली. हांवें 12th खूब पयलीं केलां आनी 12th करतकीच हांव बॅचलर ऑफ फार्मसी करतालो. B.Pharm, बॅचलर ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्सीस म्हणटा ताका आमी, 4 वर्सांचो कोर्स. तातूंत हांवें एंट्री घेतली आनी 2nd इयराक म्हजो प्रॉब्लम स्टार्ट जालो की म्हाका पयलीं दिसतालें नॉर्मल. 2nd इयराक प्रॉब्लम स्टार्ट जालो तें म्हाका सोडचें पडलें आनी हांव जवळ जवळ 3 वर्सां घरा कडेन उरलो. सो कांयच खबर ना कितें करपाचें तें. तेन्ना हांवें एक इंटरनेटाचेर एक खबर वाचली अबाउट अ गाय कॉल्ड कार्तिक सोने फ्रॉम दिल्ली. So he became the first visually impaired person in India under the CBSE board to answer his 12th. So ताजे वयल्यान हांवें इन्स्पिरेशन घेतलें की बाबा हो मनीस करपाक शकता जाल्यार हांव कित्याक करपाक शकना. तो जिनियस ऑफकोर्स, आय एम नॉट अ जिनियस, बट म्हाका अशें दिसलें की हांवें कितें तरी करपाक जाय. सो हांवें म्हजी 12th परती आन्सर केली विथ मॅथमॅटिक्स एज अ सब्जेक्ट. मॅथमॅटिक्स हांवें पयलीं ड्रॉप केल्लो, तो मागीर हांवें घेवन परती आन्सर केली 12th. आनी तेन्नाच हांवें चिंतलें की आय वॉन्ट टू डू BSc इन कंप्युटर सायन्स एंड मास्टर्स इन कंप्युटर सायन्स एंड आय वील कंप्लीट माय डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी, दॅट इज डॉक्टरेट. सो तेन्नाच हांवें चिंतून दवरलें की हांव हें करतलो म्हणून कंप्युटर सायन्स. ते एक्झॅक्ट एम कितें आहा लायफान? फक्त नांव आमकां डॉक्टर लावपाचें काय आनी कितें? ऑफकोर्स ना. नाव आमकां डॉक्टर लावपाचो इज वन ऑफ द एम्बिशन, बट माय एम्बिशन्स आर बीग. आय मे नॉट डिस्क्लोज ऑल माय प्लॅन्स रायट नाव. पूण कितें आसा की म्हाका खूब कितें करपाचें आसा. लोक म्हणटा बाबा कितें करतलो, जॉब करतलो. हांव म्हणटा जॉब सगळेच करता. सो म्हाका जॉब न्ही, म्हाका ताच्या फुडें कितें तरी वचून करपाचें आसा. मे बी म्हजे सारके जायते लोक आसा तांकां गायडन्स ना, तांकां कोणाक कांय खबर ना कितें करपाचें. त्या लोकां खातीर बी कितें तरी करपाचें आसा मनान. मे बी लोकांकय दाखोवन दिवपाक जाय की बीइंग विज्युअली इम्पेर्ड इज नॉट एक्चुअली अ हँडिकॅप. तुज्यान जायतें करपाक जाता इन लायफ. आय यूज माय फोन, आय यूज माय कंप्युटर, आय कॅन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वीच अदर पीपल कॅनॉट डू. अंकुरान हे फावट दिल्या कॉम्प्युटर सायन्स सब्जेक्ट घेवन BScची एग्जाम. अंकुराच्या यशात ताची फॅमिली, इश्ट मित्र आणि टिचिंग स्टाफाचो मोठो वांटो. ना खूब बरें दिसता. कित्याक एक म्हणल्यार कितें जेन्ना आतां हांव एक्चुली विज्युअली इम्पेर्ड म्हणटा म्हाका, पूण असोच हांव जाल्लो नासलो पयलीं सावन. वॉज नॉर्मल, बॉर्न नॉर्मल. पूण हें म्हाका मागीर जालें. सो तेन्ना जी लायफ चेंज जाली म्हजी, तेजी मागीर जे हांवें आतां एफर्ट्स घेवन म्हाका सक्सेस मेळ्ळा तातूंत खूब बरें दिसता. कित्याक खुबशे लोक एफर्ट्स घेता पूण तांकां सक्सेस मेळना. बट आय थिंक आय एम व्हेरी लकी इन दॅट डिपार्टमेंट. म्हाका खूब बरें दिसता की म्हाका जे हांवें एफर्ट्स घातले तितलोच
सक्सेस म्हाका मेळ्ळो खूब बरें दिसता कोणाच रे दिवपा पळयता तुमी तुका ते आनी कोणाला वाटता सो तुमी सक्सेस जावपाक श्रेय ऑफकोर्स मा बाबान खूब सपोर्ट केला ऑफकोर्स ते जालेच म्हजी फूल फॅमिली ऑफकोर्स सगळ्यांनी सपोर्ट केला म्हाका आनी सगळ्यां व्हडलो श्रेय म्हळ्यार म्हजे फ्रेंड्स आनी म्हजे टिचर्स कित्याक खूब म्हळ्यार खूब कॉपरेटीव आसले जेन्ना हांव गेलो फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसलें की मे बी डिफिकल्ट जाल्लें खूब कोप करपाक पूण ज्या प्रकारे तेमी म्हाका सपोर्ट केलो फ्रेंड्सांनी स्पेशली आनी टिचर्सांनी बी खूब खूब म्हळ्यार तेंचे खूब आभार मानपाचे अशें म्हाका दिसता ध्येय आनी इच्छाशक्ती आसत जाल्यार खंयचीय गजाल कठीण ना आनी फुडें वतल्याक कोण आडावंक शकना ऐन वयात दृश्टी गेल्ल्या अंकुरान दिल्ली ही देख प्रुडंटा खातीर भवेश बोरकार. सोनारचो पिकनीक किलर स्पॉट मोवाच्या गुण्यार शेनवारा स्वच्छता मोहीम जाली. वाळपय पुलीस आनी गांवच्या लोकांनी मेळून म्हादयची उपन्हंय आशिल्ल्या सोनार न्हंयचो वाठार नितळ केलो. मोवाच्या गुण्यार येवपी ट्युरिस्ट थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक ग्लास आनी प्लेटीचे ढीग करून घालतात. थंय ट्युरिस्टांक बंदी घालची म्हूण गांवचो लोक ठाम. पळयात सोनार मोवाच्या गुण्यार पिकनिकेक येवपी ट्युरिस्ट सोऱ्याच्यो बाटल्यो हांगा कश्यो फोडटात त्यो. ह्यो कवच्यो न्हंयचेर कपडे उमळूंक वतल्या गांवच्या लोकांक पांयांक लागतात. आयतारा थंय वाळपय पुलीस आनी गांवच्या लोकांनी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केलो. PSI प्रसाद पाळणी, ASI उदय उमरे आणि आमचो वाळपय पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ हेज आमकां सोनार ग्रामस्थांनी रिक्वेस्ट केली की ते मोवाचो गुणो आसा थंय लोकांनी भायले लोक येवन हांगासर सारके बाटल्यो फोडल्या आनी सारके दुशीत केल्लो त्या खातीर आमी एक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह दवरुया म्हणून तेंच्या एज पर रिक्वेस्ट PIन आमच्या एक संडे ठरयलो की इन कोलॅबोरेशन विथ द सोनार ग्रामस्थ आमी एक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करुया आनी हो परिसर आसा तो लोकांनी दूषित केल्लो तो निवळ करुया. त्या प्रमाणे आयज आमचो स्टाफ वाळपय पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ आनी सोनारचे ग्रामस्थ मेळून हो क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केला आनी हो परिसर स्वच्छ करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तेंच्या ग्रामस्थांच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे आमी हांगासर स्टाफ ऑलरेडी डिप्लॉय केल्ला जेणे करून लोक हांगासर येवचे ना आनी हांगासर जे जिवीतहानी जाता ती जावची ना आनी आमचो वाळपय पुलीस स्टेशनाचो सोनार ग्रामस्थांक पूर्ण सहकार आसतलो कित्याक हांगासर जो कोण लोक येवन मस्ती करता तांकां आमी आडोवपाक सोनार ग्रामस्थांक पूर्ण सहकार्य आसतलें. गांवच्या लोकांक मोवाच्या गुण्यार ट्युरिस्टांनी पांय दवरिल्लो नाका. सरकारान थंय गेट घालची म्हूण लोक मागता. हांगासर अशें आसा की ही जी आमची म्हादय न्हंय आसा ही म्हादय न्हंयन अजून पर्यंत लोकल हांगासर कोण तरी स्थानीक बुडोवन मेलो अशें अजून पर्यंत खंयच जालेलें ना. आमकां इतलेंच वायट दिसता की हांगासर खंयचे तरी भायले लोक येता जे शिकलेले आसा आनी जे कोण सुशिक्षीत आसा तेच हांगासर येवन मस्ती करून स्वताचो जीव हांगासर धोक्यात घेवन किंवा बुडोवन मरता. फाटल्या 4 वर्सांचो आमी पळयलें जाल्यार हांगासर निदान 15 ते 16 केसी घडलेल्यो आसा. प्रत्येक कडेन बाटल्यो फोडलेल्यो आसा. अश्यो कोवच्यो आसा की आमकां बेश्टे पांयांनी भोंवपाक मेळना. म्हणटकच आमची मागणी आसा की हो पर्यटन स्थळ एक तर सरकारान बंद करचो नाजाल्यार आमकां हांगासर लायफ गार्ड दिवचे. आमची मागणी हें आसा की ठाम आसा की हांव बंद जावचो. हे आमी सांगलें की आमी जर गेट घालुया तर गेट घातलेल्या त्या गेटीक कोण तरी मनीस जोडचो पडलो ताका पे करचो पडलो. आनी साहेबान कितें आमकां सांगलें की त्या मनशाक पे जर करतलो एक पंचायत कांय करूया आनी आमी कांय तरी तुमकां हेल्प करता आनी त्या मनशाक पे करूया आनी ती गेट घालुया. पण गेट घातलेल्या जेन्ना आमकां एंट्रेस जो आसा मोवाच्या गुण्यार थंयसर तेच्या फुडें न्हू स्थानीक घरां तांकां ते गेटीक लागून त्रास जावंक शकता. म्हणून आमी म्हटलें साहेब ती जी घरां सोडून फुडें थंय गेट घालुया आनी कोण तरी एक मनीस दवरून नेमून थंयसर तेजो पे तुमी जावं पंचायत गांव काय करूं शकना. आनी पंचायत तशी आमची सावड्ड्या पंचायत आमकां लागता. ती सावड्ड्या पंचायत अशी काय तिका इन्कम तशें ना पण तरी आसा तेतूसून आनी हेतूसून काही करून त्या मनशाक पे करून तो मनीस आमी दवरुया अशें आमी साहेबा कडेन उलयलां. ह्या गांवांत खूब जाणांचे डेथ जाता आतां पर्यंत जाल्ले आसा आनी जो जितकी घाण ह्या गांवांत लोकांनी भायल्या येवन केल्ली आसा गांवच्या लोकांनी हांगा कितेंच घाण करूंक ना. पूण अल्टिमेटली आमच्या गांवाचें नांव पाड जाता. जे लोक हांगा येता भायले त्यांनी स्वताहून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ह्या गांवांत एंट्री घेवपाची. जर ते रिस्पॉन्सिबल मनीस ना त्यांनी ह्या गांवांत एंट्री घेवपाची ना. हे म्हजें पयलें मत. सेकंडली जेन्ना जे कोण हांगा कितें खाता पिता त्यांनी हांगा एक आमी डस्टबीन दवरता किंवा आनी कितें पंचायती उलोवंक किंवा गांवांतल्या लोकां वांगडा सगळ्यां वांगडा उलोवन आमी हांगा डिस्पोज करपाक कितें सामान दवरता तितून ते सगळी घाण घालप. सेकंडली लिकर हांगा कंप्लिटली बॅन जावपाक जाय. पिवपाच्या लोकांनी हांगा अजिबात येवपाक जायना. तुमी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हांगा येयात एवरीबडी हांगा सगळे जण जे शिक्षीत आसा लोक एवरीबडी इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सो सगळ्यांनी येयात
तुम्ही एन्जॉय करात त्याबद्दल आमचे काय मत ना. एन्जॉय करा बरोबर तुम्ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन जे तुम्ही खाता पिता सगळे डिस्पोजेबल आसा ते व्यवस्थित जाळून उडयात थंयच. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक ब्रेक.